प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो वोड 20 ते 24 पर्यंत. Mathew chapter 11 verses 20 to 24. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जोई जोई आपणे ओगळी विजबितां केल्ली त्या दोगरांक तांणी जिवीत मन बदललें ना देखून जेजू असो बेस्तावंक लागलो. कोराझीन तुजें कोता, बेथसायदे तुजें कोता. तर तुमचे मोदें केल्ली विजबितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्ली जाल्यार केन्ना ती साकाफोटें आनी गोबर घालून प्राचीत करतो आसली. हांव तुमकां खरें सांगता, जोडटेच्या दिसाक तिराची आनी सिदोनाची जोडटी तुमच्या इतली खोर जावची ना. आनी तूं केपडना वयर मोडपा पर्यंत तूं उबा रावन पावतेली म्हूण रावताय कितें? एमकोडा पर्यंत तूं सोकलाक शेवटोतेली. कित्याक तुजे सोबें केल्ल्यांत ती विजबितां सोदोमांत केल्ली जाल्यार आयज पर्यंत ते उबे उरतो आसले. हांव तुका खरें सांगता, जोडटेच्या दिसाक सोदोमाची जोडटी तुज्या इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन बावार्द नासलेली नोगरांक आनी त्या लोकांक कितें तो एक जोडटीच्या दिसाक कितें घडटलें तें म्हणटा. बाबणीनो आमी जाणो की पोन्न्या कोरारान एक गांव आसलें सिदोन आनी तिराचो हो लोक आसलो जे देवान पातकांक लागून तांचें सगळें निसणटण करून उडयलें. आनी बाबणीनो अशें घडलें की त्या वेळार पोन्न्या कोरारान त्या वेळार लोक जेन्ना पातकान बुडलोन आसतालो तांची सोरवण करपाक वा तांकां बरें करपाक जायनासलें, कित्याक आतां तांकां कसलोच उपाय नासलो. आनी देवान त्या दिसा सिदोनाच्या आनी तिराच्या लोकांक उज्यान उडयले, काबार करून उडयले. आनी आतां इतलीं वर्सां जावन जेजू ह्या संवसारान येता. तो आतां ह्या गांवांच्या लोकांक कोराझीन आनी बेथसायदाच्या लोकांक तो आतां देवाचें उतर शिकयता, तांकां उतराची सोजमणी दिता, तांकां त्या जाग्यार व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री करून व्हडल्यो व्हडल्यो विजबितां करून त्या लोकांक थंयसर आतां दाखयता कशे भाशेन देवाचें उतर, देवाची शिकवण कशे भाशेन त्या लोकांनी आयकोंक जाय, कशे भाशेन तांचें मन बदलूंक जाय, कशे भाशेन देवा फाटल्यान वचोन आपलें जिवीत सारूंक जाय. आनी भाव कितें घडटा? हो लोक जो जावन आसा कोराझीनाचो बेथसायदाचो तो लोक आतां हे सगल्यो वस्तू पळोवन जेजूक आयकोन आपलें जिवीत मन बदलिना, पातकान बुडून आसात. आनी जेजू म्हणटा तांकां त्या लोकांक म्हणटा जोडटेच्या दिसा म्हणटा सिदोन आनी तिराच्या लोकांक देव चड काकूट दाखयतलो. म्हणजे तांकां काकूट मेळटली, पूण ह्या लोकांक कोराझीन आनी बेथसायदाच्या लोकांक जोडटेच्या दिसा कसलीच काकूट देव दाखोवंक ना. बाबणीनो आमी जाणो की एक दीस जोडटेचो दीस येवपाचो आसा. आमी आतां ह्या संवसारान आसा, देवाची काकूट देवाची कृपा आमकां मेळपाक आमी फुडें सोदता आनी आमकां देवाची कृपा आनी देवाचो मोग मेळटा, कित्याक आतां आमी ह्या संवसारान आसा. पूण एक दीस येतलो बाबणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसाराची मरण वेतेलीन आनी आमी खरेपणी जेजूचेर बाबार धरूंक ना, जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरुंडार मानूंक ना, खरेपणी हो देवाचो मोग आमी अणभवूंक ना. कित्याक बाबणीनो जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरुंडार मानता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो शीम नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता. आनी आतां त्या मोगा वरवीं आमच्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता, देवाचें उतर पाडूंक जाता, देवाचें उतर करूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरुंडार मानूंक ना जाल्यार ताका आमी
पयस दवरलो, ज्या भाशेन ह्या नोगरांनी कोराझान आनी बेतसाड्याच्या लोकांनी जेजूक पयस दवरलो, ताचें उतर आयकोंक ना. सगळीं बिजमितां पळयलीं, सगल्यो मिलाग्री पळयल्यो, पूण जेजूचेर बावार धरूंक ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमी देवाचें उतर फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाडिना, आमच्या मनाची नोरसणणी करिना, आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरोंडार मानिना. भाव भयणीनो, एक दीस जोडटेचो दीस येतलो आनी खरें म्हणल्यार जो कोण जेजूक आपलो सोमी दिवान सरोंडार मानता ताका जोडटेच्या दिसा जोडटी ना. ती आतां खरे भशेन तांकां जोडटी फावो जावची ना. ती तांकां तांचें तारण जालां म्हणून देव ती स्वर्गा राज्यान भितलीं आनी सासणेचें सूख भोगूंक पावतलीं. पूण भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरिना, जेजूक आपलो सोमी दिवान सरोंडार मानिना, तांकां जोडटेच्या दिसा एकदम खडी जोडटी मेळटली आनी ती एमकोणान पावतली. तर आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा, आयज तुमचें मन बदलात, खरेपणी ताचें शिवर्थमान आयकून घेयात, ताच्या उतरा प्रमाणे चलात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणजे आमी खरेपणी त्या उतराची सजमणी घेता. आनी सजमणी आमकां मेळोंक जाय जाल्यार गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. कित्याक भाव भयणीनो, आमी कितलेंय शिकोन, आमी कितलेंय आमी वावरून, पूण आमी जेजूक आमचो सोमी देव सरोंडार मानूंक ना, आमी पवित्र आत्मा आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमकां उतराची सजमणी मेळची ना. आनी आमी फकत धर्म करूंक पावतले हांव, धर्म करतले हांव, मागणी करतले हांव, बाती घालतले हांव, फुलां घालतले हांव, सगळें करतले हांव, पूण आमी देवा बरोबर संबंद धरपाक आमी पावची ना. कित्याक फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान देवा बरोबर संबंद धरूंक जाता, ताचें उतर पाडूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खरेच भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागुया आनी एक दीस आमी देवा भाशेन जावपाक, जेजू भाशेन जावपाक आयज आमी सुरवात करुया. आयज जावन न्ही आमचो तारणाचो दीस, आयज जावन न्ही हो आमच्या मन बदलपाचो दीस, आयज जावन न्ही आमी देवाच्या मोगान, देवाच्या उतरान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक आमी देवाची भुरगीं जावन ताचें उतर पाडून आमी हें जिवीत सारूंक आयज आमी सुरवात करुया. आनी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून देवा भाशेन चलपाक, जेजू भाशेन जावपाक आयज आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.